दिवाळेच्या पयलीं आमी हांगा एक न्यूज रिपोर्ट केल्लो केटीसी मडगांव केटीसी बस स्टँडार जंय इंटरस्टेट बसी पार्क करतात आनी हांगची परिस्थिती जी ग्राउंड परिस्थिती आसा ती दाखयल्ली। हांगा सगळ्याक गार्बेज पडिल्ली आसा, बसी हांगा दिवतात। त्याच बरोबर मेन म्हणजे ज्यो नुस्त्याच्यो गाडयो म्हजे फाटल्यान आसात त्यो होलसेलाचे भायले स्टेटींतल्यान जावं खंयच्यान नुस्तें घेवन येतात त्यो हांगा हाडून पार्क करतात। ताजी उदक हांगा डंप करतात आनी हांगा एकदम घाण करतात। हांगचे जे पॅसेंजर आनी लोकांनी आमकां प्रतिक्रिया दितना सांगिल्लें की हो एक आमचो स्टेटींतलो मेन बस स्टँड, मेन हब, ट्रान्सपोर्ट हब। म्हणजे हांगा सगळ्यांत चड इंटरस्टेट बसी असतात। त्याच बरोबर स्टेट बसी ज्यो हांगच्यो म्हणजे मडगांव, फोंडा, केपें, सांगें, काणकोण अशा वेगवेगळ्या राज्यांतल्या भागांक वचपी बसी आसात। बॉम्बे, हैदराबाद, पुणा ह्यो बसी जावं बेंगलोर वचपी बसी हांगच्यान वतात आनी हांगा जे ट्युरिस्ट येतात ताजे खातीर हो एक बस स्टँड हाजी मातशी तरी देख घेयात आनी हाजी मातशी तरी बरे भशेन ताजी सांबाळ करात, निवळ दवरात। कारण जर ट्युरिस्ट येतात ताका हांगचे मातशें गोंयचें रूप पयलींच घाण दिसची न्ही, बस स्टँडार येतनाच घाण दिसची न्ही अशें लोकांनी उक्तावून दाखयिल्लें आनी हांगा निवळसाण दवरपाक जाय। कारण हो जी वाट आसा हो रेजिडेन्शियल एरिया आसा फाटले सायडीक आनी हें उदक वचून पडतें शेताक वता डायरेक्ट आनी तांकां रोगराई पसरपाची धोका आसा। ताजे नंतर केटीसीचे चेअरमॅन उल्हास तुयेकार हांणी हांगा येवन विजीट केल्ली गेल्ले विकाक आनी ऑथॉरिटी जी आसा म्हणजे डेपो मॅनेजर आसा ताकाय शिटकावणी दिली। ताका सांगलें की कितें उपाय घेवपाक जाय आनी ह्यो गाडी हांगा पार्क करची न्ही, हांगा निवळसाण दवरची। पूण आज जर आमी पळयलें जाल्यार हांगा कांयच जाल्लें ना। बेश्टें उमटे कोळशार उदक अशी परिस्थिती हांगा आसा। नुस्त्याची गाडी हांगाच पार्क करतात, कचरो हांगा पडिल्लो आसा, कांयच निवळसाण ना। आनी ज्यो गाडी धुवपाच्यो जावं तांचे धुवपाच्यो बॉम्बे इंटरस्टेट बसी ज्यो आसात बाकीच्यो खंयच्यो त्यो हांगाच धुयल्ल्यो वतात। म्हणजे सगळी घाण जी आसा ती हांगा पसरिल्ली आसा। सुदारणा म्हणटा ती कांयच जाली ना। आतां तरी हाजे फुडें परतो केटीसी चेअरमॅन एकदां हांगा येवन सांगतलो आनी खरी कारवाय जातली काय हो प्रश्न आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू।